ते बाजारात आयले आणि 10 रुपयांक 5 नाल विकून गेले। अजापाची गजाल न्हय। एके वटेन ही म्हारगाय सामान्य लोकांक परवडपा भायली जाल्या आणि दुसरे वटेन गोंयकारांची सदची गरज भागोवपी नाल्लाचे दर मळबाक तेकला। आता हे म्हारगायेक चवथीच्या वेळार थाकाय दीत 10 रुपयांक 5 नाल विकपी हे कोण आणि ते खंय विकतात असो प्रश्न तुमकांय पडलो आसतलोच न्हय। चला तर हे विशीं जाणून घेवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। चवथीच्या सणा खातीर श्रीफळ म्हळ्यारूच नाल्ल हो सामको म्हत्वाचो। वर्सान वर्स ह्या नाल्लाचे दर वाडतूच आसा। चवथीच्या वेळार लोकांक नाल्लाचो उणाव जाणवचो न्हय आणि तांची गरज भागोवचे खातीर म्हापशेचे समाज कार्यकर्ते योगेश केळकार आणि समीर हरमलकार हांणी अजाप करपा सारक्या दरान उपलब्ध केल्ले नाल्ल घेवपाक लोकांची गर्दी पडली। म्हापशेच्या डॉक्टर राम मनोहर उद्याना लागसारचे इमारतींतल्या आपल्या दुकानात केळकार आणि हरमलकार हांचे कडल्यान शेनवारा 23 आणि आयतार 24 ऑगस्टाक हे नाल्ल विकले। हांचो लाव सुमार 1600 लोकांनी घेतलो। फक्त 2 रुपयान 1 नाल्ल अशे दर एका गिरायकाक तांणी 10 रुपयांक 5 नाल्ल विकले। फाटल्या 5 वर्सां सावन परवडपी दरात नाल्ल विकपाचो हो उपक्रम केळकार हांणी राबयला। समीर हरमलकार आणि अशोक च्यारी हे ह्या सामाजीक कार्यात केळकार हांकां सहकार्य करतात। हे विशीं म्हायती दितना योगेश केळकार हे कितें म्हणटात ते पळोवया आणि लोकांच्यो प्रतिक्रिया आयकुया। चतुर्थीच्यो परबी आमी दर वर्सा सारके जे आमी 5-6 वर्सां फाटले करीत आयल्या तशें आमी 2 रुपयान नाल्लाचो सेल चालू दवरलो हांवें आनी अंदू सिन्स नाल्लाचो मातसो प्रायस वाडला तेका लागून गर्दी मातशी चड जाल्या। सो आमचे एस्टिमेट आसलो तेज्याकीन आतां म्हाका दिसता की लोकूय सुबेज जातले आनी नाल्लूय आमकां सुबेज लागतले, पण आमी सगळी अरेंजमेंट केल्या आनी कोण हांगच्यान खाली हात वयचो ना आनी आमी तेजी हे घेतल्या केअर घेतल्या। कितलेशे सुमार लोक जाले आयज? काल आमचे सादारण म्हाका दिसता एक सादारण 700 सुमार लोक जाल्ले। सो आयज आनी कितले 700-800 सुमार लोक जातले। पर मनशाक कितले? एका मनशाक 5च दिता, 5 वयर दिना। आनी पोरू कशी जातले? पोरू मातशे त्या प्रमाण लोक कमी आसलो, बट पोरू नाल्लाचो रेटूय मातसो 35-40 रुपया असो आशिल्लो, पण अंदू तो रेट 50-60 पावलो। सो लोकांक म्हाका दिसता ते मातशे हे चड फील जाता। सो मार्केटान कितें प्रायस आसा आमचो प्रायस हांवें फिक्स दवरला 2 रुपया। आयज तुमचो लास्ट डे न्हू? 2 दीस टोटल? 2 दीस, काल आनी आयज। टोटल आतां नाल्ल कितले जातलो दिवप कालच्यान आयचे धरून? टोटल नाल्ल म्हाका दिसता एक आमी आदी एस्टिमेट धरलेलो की एक 4-5 हजारां मदीं जातले, पण आतां दिसता की 6 हजारां वयर वयतले। 6 हजारा वयर। आतां 10 रुपयाक फक्त घेतात तुमी? नांवांक कशें घेतात? ना घेता आमी ते 10 रुपया नांवांक घेता, विकते दिले म्हणून तशें हे करपाक घेता। आतां आनीक जायत्या लोकांनी स्टार्ट केला दिवपाक न्हू, सो तशेंच आनी खंय खंय गोंयांत स्टार्ट करचें अशी म्हजी रिक्वेस्ट आसा बाकीच्या लोकांक जे समाज कार्यान आसा पूण लोकांक तुमकां पयले चवथीक लोकांक कशी गरज आसा नाल्लाची। हो सामको डेली ब्रेड कसो कळ्ळें न्हू, आनी लोकांनी आतां ह्या आमच्या योगेश बाबान आमकां बरें केलां हे आमचे, आनी 4-5 वर्सां आतां तशेंच करता तो, आनी शिवली गिफ्ट केले ते आमी वर्सां वर्स हे करता आनी बरें काम करता काय। हांव आतां म्हापसा म्हणजे आमच्या गार्डनांत, आनी गार्डनाच्या फाटल्यान तुमकां आतां ती लायन दिसता पळय, ती लायन दिसता ती आतां तो आमचो योगेश केळकार तो नाल्ल दिता थंयसर, आनी नाल्ल ते फक्त 10 रुपया दिवपाचे आनी 5 नाल्ल दिता। 5 नाल्ल म्हणजे नाल्ल अशे बारीक न्ही की मोठे नाल्ल, बरे नाल्ल दिता, आनी खंय अशे नाल्ल की सगळ्या लोकांक म्हणजे खंयचो आमचो म्हापशाचोच एरियेचो न्ही, म्हापशा भायलो सुद्दां लोक हांगा नाल्ल व्हेल्ले आसा। ताणें कालच्यान सुरू केला ते, आनी एक ताणें बरी इनिशिएटीव घेतला, कित्याक ह्या वर्सा नाल्लाक सारको उजो पेटलेलो, तितूंतल्या तितूर ताणें 10 रुपयान 5 नाल्ल दिवप म्हणजे अजापची गोष्ट। तेको तो एक आमचो सोशल वर्कर असो, आनी तेणें इतली इनिशिएटीव घ्या म्हणजे खरेंच ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणूंक जाय पयलीं, कित्याक अशें आमच्या म्हाका दिसता आमदारान बी कोणाच अशें खंयसर दिल्लें काय आमी आयजून पर्यंत आयकूंक ना, आनी हेज्या मागीर दिताले काय ना तें आमकांय खबर ना,